रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षातले अंतर्गत वाद आता मुखार येवपाक लागल्या। पक्षाचे केंद्रीय कार्यकारी बसके वेळार आमदार विरेश बोरकार आणि पक्षाचे खजिनदार अजय खोलकार हांचे मदीं शाब्दीक वाद जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या। 5 वरां चलपी हे बसकेत आरोप आणि प्रत्यारोपांची कोफुसावां जाली। या बसकेत नेमके कितें घडलें ते पळयात। तुका अजय सांगला पार्टी सोडून वच पण सांगला म्हटलं की पार्टी आमदार आमचो तेका आमी मोगाने उलयता तेका रागान हो मोग तुमचो तशेंच उलयता आमी तशें काय ना तें आमदार म्हणटा आमी सगळे तेच्या काळजान आमच्याय काळजान तो आसा आणि गोंय राखपाक समज जाय जाल्यार आमी सगळ्यांनी आपले भितर सगळे भेदभाव सगळे सोडून आमी एकटे येवन हे काम करचें पडटलें हें तरी म्हाका दिसता। शेनवारा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या कार्यालयात जाल्ले केंद्रीय कार्यकारिणी बसकेक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। पक्षाच्या सुचोवण्या प्रमाण आमदार विरेश बोरकार हे बसकेक हजर आशिल्ले, पण हे बसके वेळार बोरकार आणि सीईसी वांगड्यां मदीं खास करून खजिनदार अजय खोलकार हांच्या मदीं खर तोंडी वाद जालो। या बसकेत बोरकारान सांत आंद्रे मतदारसंघा सयत राज्यभरातल्या कार्यकर्त्यांचे प्रश्न मांडले। पक्षाचे काम करपाचे पद्धतीचेर प्रश्न उपरासतना तांणी कार्यकर्त्यांच्या दुबावाक जाप दिवपाची मागणी केली। दुसरे वटेन बोरकारान मांडलेल्या प्रश्नाचे जाप फुडले बसकेत दितले अशें अजय खोलकारान स्पष्ट केले, पण बसके वेळार दोनूय फुडाऱ्यांनी तू मे जाल्ल्याचो व्हिडिओ उजवाडाक आयलो। मजगती पक्ष बंद करपा विशीं आदले चर्चेचेरूय वाद निर्माण जालो। दक्षिण गोंय विभागाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सीईसीन कामगारांक विश्वासात घेवंक ना असो आरोप केला। तशेंच कांय निर्णयाचेर तांणी नाराजगी उक्तायली। बसके उपरांत उलयतना आमदार विरेश बोरकार हांणी म्हणले, पक्षाचे वाद सोशल मिडियाचेर व्हरप योग्य ना। संवाद आणि चर्चा करून मतभेद सोडोवपाक जाय असो ताचो युक्तिवाद आशिल्लो। तेच बरोबर पक्ष अध्यक्ष पदाविशीं विचारले तेन्ना बोरकारान आपूण दावो करना अशें स्पश्ट केले आणि बरो काम करपी फकत पक्ष अध्यक्ष जातलो अशेंय सांगले। एकूणच विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर आरजी पक्षा भितर वाडत आशिल्लो अंतर्गत संघर्ष आता मुखार येवपाक लागला। रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा भितरलो हो अंतर्गत वाद फुडल्या दिसांनी कितें राजकीय वळण दितलो हाचेर लोक आता लक्ष दवरून आसात। आमचे क्लेरिफिकेशन कितें आसा पळय क्लेरिफिकेशन आमी दिला आनी सगळे जे मुद्दे आसा ते मांडले। हांवें रिटर्न एप्लिकेशनूय केला आनी रिटर्न लेटरूय तांकां आमी आमच्या सीईसी बॉडीक दिल्ली आसा। सगळे पॉयंट्स आमच्यानी मांडल्या आनी पार्टी कशी फुडें व्हरपाची हेजे बाबतींतूय उलयल्ली आसा। सो हे जे मुद्दे आसा हे परत सीईसी आपूण म्हणटा की डॉक्युमेंटेशन कितें आसा ते काडटले आनी त्या भशेन म्हाका दितले ते परत फुडें कितें आसा ते डिसिजन जातलें। तुका अजय सांगला पार्टी सोडून वच पण सांगला म्हटलं की पार्टी सगळे सुशेगाद जाला। आता कितें आसा ते म्हाजें क्लॅरिफिकेशन हांवें दिल्लें आसा। एज पर क्लॅरिफिकेशन जे सीईसी बॉडी आसा थोडे पॉयंट्स केले सो ते हांवें क्लियर केल्ले आसा सांगलेले आसा मुद्दे कितें आसा ते सांगलेले आसा। पळय आयज जे सीईसीन आपयल्लें आनी ऑफिस बेररान सांगलेलें की म्हाका मेळोंक जाय आनी डिस्कशन करपाक जाय। खुबशे प्रश्न तेंच्यांनी उपस्थित केल्ले। आमच्या ब्लॉकाचेय आमचे जे पॉयंट्स आसा तेय रेज जाल्ले आनी ब्लॉकांनी मिटिंगेक आपयल्ले जावं बाकीचे कितें प्रश्न आसा हे मांडलेले आनी तेंच्यांनी मिटिंगूय मागलेली। सो हांवेंय तांकां थोडे प्रश्न मांडलेले की मिनिट्स ऑफ मिटींग जाय बाकीचे जे डिटेल्स आसा एज पर दॅट हांव क्लेरिफिकेशन दिवपाक शकतलो। सो ते मुद्दे जे आसा ते हांवें सगळे हांगा मांडलेले आसा। आनी फुडलें कितें आसा कित्याक आयज जनरल डिस्कशन जाल्लें आसा सगळें आमचें आयकून घेतलां
तेंचे कडल्यान येयल्या सगळ्यांनी आमचे CC मेंबर्स आसा तेंच्यांनी कॉपरेटीव कितें आसा तें उलयल्लें आसा. हें फुडें कितें आसा तें आमी फुडें तुमकां सांगतले कित्याक परत वॉटेवर CECचे मांडल्या आसा ऑफिस बेरांनी कितें हें केल्लें आसा तेजेर कितें फुडें उलयतले तें म्हाका दिसता फुडें सांगतले. कशें आसा अशें वयर सकयल सदांच जाता कितें बोवाळ जाता तुमकां खबर आसा सगळ्याच पार्टीच्या भितर मातशें तरी बोवाळ जातलो पण सगळे बरे भशेन तें निभोवपाक जाय बरे भशेन तें फुडें व्हरपाक जाय. आमकांय जाय की सगळ्यांनी एकठांय जावन ह्या जी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आसा हे सगळे गोंयभरान आमचे जे मेंबर आसा हे मेंबरांचो जो आवाज आसा तो गोंय गांवांनी वयता आनी गांवांनी जाणून घेता. प्रत्येक मेंबराचो रिस्पेक्ट आमी राखपाक जाय व्हॅल्यू दवरपाक जाय आनी तांकां फुडें जेन्ना आमी आतां 2027 इलेक्शन येतलें तेजी तयारी करपाक आमकां सगळ्यांनी एकजूट रावनूच हें काम करचें पडटलें आनी त्या तरेनूय आमी उलयल्लें आसा कशें आमी हें करपाक शकता. सो फुडें कितें जातलें हें तुमकां आमी मागीर सांगपाक शकतले की आतां तुमकां आमी कित्याक ऑलरेडी हांवें कितें आसा तें म्हाजें लेटर केल्लें आसा आनी एज पर दॅट लेटर आमी सगळी इन्फॉर्मेशन कितें कितें मागल्या आनी बाकीच्यांनी आपआपणाची तरेन इन्फॉर्मेशन मागल्या जी थोडी एलिगेशन्स जावं आनी कितें जाल्लीं तेंय आमी क्लॅरिफिकेशन दिल्लें आसा. आमी केन्नाच म्हटल्यार हांवें तरी केन्नाच म्हणूंक ना की हांव प्रेजिडेंट जावपाक सोदता म्हणून. आमकां सदांच जाय की कोणीय आमचो जो रेव्होल्युशनरीज आसा जो बरें काम करता आतां कोणीय जावंक शकता हांव तें म्हणना पण सदांच जेन्ना काम करता तेन्ना एकूच दृश्टिकोनांतल्यान आमी काम करपाक जाय की फुडलें गोंय जें आसा हें गोंय राखपाक आनी गोंय राखपाक समज जाय जाल्यार आमी सगळ्यांनी आपले म्हणजे सगळे भेदभाव सगळे सोडून आमी एकटे येवन हें काम करचें पडटलें हें तरी म्हाका दिसता. ना पण तशें काम पळय तेंची हेल्दी आर्ग्युमेंट जातात दिसता तो हेल्दी दिसताले बाबा ते हेल्दी आर्ग्युमेंट सो आमकां अशें जातलें म्हणून. ओके अजय आता मनोजाचेर खुबशे क्वेश्चन येतात आणि काय पूण पार्टीन ना पूण तेणे खंय तरी हेजे उत्तर दिवपाक जाय अशें दिसता तुका. तेणी कितें आतां क्लियर केलें आनी आमी आयज सगळें तें डिस्कशन जावपाचें आसलें मात आमदारान सांगलें आपूण ते डिस्कशनाक इनवॉल्व जायना कित्याक हे डॉक्युमेंट मेळना शिवाय सो आमी आमदाराक रिस्पेक्ट दिला की तुका ते डॉक्युमेंट मेळटकूच आमी फुडें डिसिजन घेतलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.